महामार्गाचे राष्ट्रीयकरण केल्ल्यान महामार्गाच्या दुरुस्तीकरणा खातीर केंद्र सरकारा कडेन मान्यताय घेवची पडटा। तशेंच न्हंयांचे राष्ट्रीयकरण करतकच केंद्र सरकाराच्या तोंडाकडेन सरकारान पळोवचें पडटलें अशें विधान हालींच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरो हांणी केल्लें। हाका प्रत्युत्तर दिवन भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगलां, न्हंयचो गाळ उस्पून जलवाहतूक सुरळीत करपाचो सरकाराचो हेतू आसा। ह्या विकास कामांक विघ्न घालपाचें काम कांय विघ्न संतोशी लोक करतात, असो थमणो भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी मारला। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मुख्यमंत्री केलो हो मुख्यमंत्री कसो जालो हो प्रश्नचिन्ह आज म्हाका त्याचें नांव लुईझीन फालेरो। तो आज उलयला की हायवे आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एनओसी जाय म्हणून। बाबा रे, हे सुद्दां तुका खबर ना? हायवे जी एनओसी आमी दिता ती आमी गोंयचे जे पीडब्ल्यूडी ऑफिस आसात ते दिता। हायवे मेंटेन जे करता ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आमकां पयशे दिता आनी आमी मेंटेन करता। म्हणजे आमकां डबल आमकां हायवे तो उलयलो नदयेर म्हणजे पेटोवन घालप। नदी ज्यो राष्ट्रीयकरण करता म्हणून एक विशय घेवन गेला, फटीपणाचे सगळे गोष्टी। आज नितीन गडकरी सारख्या मनशान एक जबाबदारी घेतली की संबंध नद्यो निवळ करपाच्यो। तुम्ही पळया सारमांचे जेन्ना तुम्ही ट्रॅव्हल करता तेन्ना फेरीबोट खंय उरता ती सुटते। आमच्या कुठ्ठाळी कुंगडपे जेन्ना फेरीबोट उरता तिकून जी फेरीबोट वता ती कित्याक रावंड मारून वता हाचो विचार करा। कारण नद्यो आमच्यो उरल्या। नद्यांक आमकां 2,500 मिटराची डॅप्थ मेळटा। हे सुद्दां ह्या लोकांक खबर ना। इतल्या वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी जेन्ना कोणी प्रयत्न करून कितें काम करता तें आडोवप कशें इतलें तांकां खबर आसा। People, we will start taking confidence people next month onwards. When the project, we sign the agreement, MOU. But this will give very good navigation route in Goa, in all river. If you go to Sal, he says that I will start on the bank of the river Sal. Where is river Sal? I'm asking him the question, is the river which is flowing from Varna to Banauli, is there? No, my last question. Yeah, very important. Yeah, that's he wants to go from start from Varna. He said from the bank of river Sal. Where is the river Sal in Varna? Then Nuwe, then come to Kolwa, then come to this Madgaon. Where is the Nuwe? We are doing in national highways. We got our own rights. Okay. We give everything NOCs to national highways. I myself signs all NOCs for national highways. The same way, captain of ports and river navigation. River navigation is me. Yeah. Is for me. We will sign the NOCs for this all stakeholders. Maybe of sand, maybe of fishermen, or they won't They will not be harassed. Nobody will be harassed. Nobody, and there will be a very good navigational routes all over Goa without any hindrances.